पोर्तुगीजांत जन्म नोंदणी जाली काय तो थंयसरलो नागरीक जायना। ताका खूब प्रक्रिया लागता, पूण ही प्रक्रिया जावच्या पयलींच बरेचशा गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द जाल्यात। देखून हे गोंयकार पोर्तुगीजाचे न्ही आनी भारताचे नागरीक न्ही अशी परिस्थिती जावन रावल्या। पयलीं तांकां पोर्तुगीजांचे नागरिकत्व मेळोवन दी, मागीर खुशाल तांचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी सुचोवणी हांवें राज्यसभेत केल्या अशें तानावडेन सांगलें। जे कोण 2 पासपोर्ट करून मागीर गोंयांत येवपाक सोदतात तांच्या खातीर हांवें हो विशय काडूंक ना। आमी दोट्टी नागरिकत्वाच्या विरोधान आसात, तानावडेन स्पश्ट केलें। सामकें स्पेसिफीक क्लियर केलें। ड्युअल सिटीजनशिपाचेर आमचो विरोध आसा। एका मनशाक 2-2 देशा भितर ड्युअल सिटीजनशीप मेळूंक जायना ह्या मताचे आमी आसात। आनी हांवें जो उपस्थित मुद्दो केल्लो तो कितें आशिल्लो की बरेच जाण नुकते अप्लाय करतात, तांकां अजून थंय मेळूंकूच ना। आनी ते मेळच्या पयलीं जर तेंची जर अधिकार थंय काडलो आनी हांगाय धडना आनी थंय धडना, तो जावचो न्ही। आनी तांकां जे अप्लाय करतात सिटीजनशीप तांकां बेगीन मेळची। ती मेळटकच हांगाली तेंची विड्रॉ करची, कॅन्सल करची। हांगाले जाता अडचण कितें कोणी अप्लाय केलें की इमिडिएटली ती रिवोक जाता, ती जावं जायना। इतल्याच मताचो आसा। आनी पूण थोडे आज पोर्तुगीज कामाक आसात, आतां थोडे 2 पासपोर्ट पूण थोडे गोंयांत येवंक सोदता, तेजो इंडियन पासपोर्ट तसो ते कशें देर इज अ प्रोसेस। परत तो म्हाका ती सिटीजनशीप सरेंडर करूंक जाय आनी ही घेवंक जाय। प्रत्येकाक जाय तेन्ना ती सरेंडर करून घेवपाक मेळटा। तो प्रोसेस जो आसा तो करचोच पडटलो। तो गोंयचो आसलो म्हण तेणी थंयची हांगा सिटीजनशीप सरेंडर केल्या आनी थंय घेतल्या। आतां म्हाका गोंयांत येवन परत रावंक जाय म्हणून म्हाका जालें अशें जायना। ती सरेंडर करपाक जाय आनी नवीन घेवची पडटली। तो प्रोसेस कितें आसा तो दॅट प्रोसेस दे हॅव टू फॉलो, इतलें आसा। त्यामुळे हांव हातूंतल्यान सामको क्लियर सांगता की ड्युअल मेंबर सिटीजनशीप जी आसा तेचेर हांव सहमत ना। मनशा कडेन एकूच सिटीजनशीप आसची, आयदर ह्या आमच्या भारत देशाची आसची किंवा पुर्तुगालची आसची। जो दोनूय घेवन आसा ताका दोनूय मेळपाक जायना, तो दोनूय मेळपाचो अधिकार ना। हांवें सिंपल मुद्दो आशिल्लो की एखाद्यान अप्लाय बर्थ सर्टिफिकेट सिटीजनशिपाचेरूय जावना तेचे अजून तेणी बर्थ रजिस्टर केल्या त्या उपरांत तो प्रोसेस करचो पडटा ताका। तो केलो म्हणून कट जावं जायना। प्रोसेस जावन जेन्ना ताका एक्सेप्ट जाली की कट करची, एक कट करची आसली ती आसा। इट्स व्हेरी सिंपल। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।